कायद्यातल्या दुरुस्तीचेर परत विचार करपाची सरकाराची तयारी आसा। कायद्यातले 3 वर्सांचे सनसेट कलम फाटीं घेवं येता अशें उतर आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्ली वचचे पयलीं दिलें। दिल्ली आसलो तरी गोंयचेर आपली नजर आसतली, कोणें भिवपाची गरज ना म्हणून तो उलयला। मात सांतिनेज नालो जाग्यार घालपाचें ताचें काम तशेंच उरलां। नालो नितळ आनी सुंदर करपाचें उतर ताणें पणजेकारांक जाहीरनाम्यांत दिल्लें। पर्रीकार प्रुडंटाच्या हेडोनांत उलयलो। टेनन्सी एक्ट सुद्दां आहा पळय तो तांच्या हितान आसा, तो हांवें विचार करूनच केला। आतां 3 वर्सांचो पिरियड आनीक समजा वाडोवंक जाय जाल्यार तो 2 वर्सां नंतर ठरोवपाक येता न्ही, एकदां कायदो लागू जालो की। सांतिनेज नालो तो केला ऑलरेडी हांवें, पण कमीत कमी तें काम चालू जालें इतलें तरी म्हाका पळोवंक जाय आसलें। कारण हांवें पयल्या म्हाज्या हातून एडवर्टायज घाल्ली, सांतिनेज नालो बुरसो असोच आसा, असोच आमदार जाय काय म्हणून। तो बुरसो तसोच उरलो अनेक कारणां खातीर। पयली इलेक्शनाक घाल्ले, पयले एडवर्टायज घाल्ली, बट आय प्रॉमिस दॅट आय विल गेट इट क्लीन। आय हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क। आतां फालसान गोंयचें कितें काम हो प्रश्न जो भरपूर लोकांचे तकलेंत आसा तांकां तुमी एका वाक्या भितर कितें सांगतले? हांव पयलीं म्हणजे गोंयचेर म्हजी नदर आहा, त्यामुळे गोंयचें कितें हो चिंता कोणेच करपाची गरज ना। आनी करंट चीफ मिनिस्टर बी जे आसा सगळ्यां बरोबर हांवें जवळ जवळ 3-4 वरांचो कावन्सिलींग हें केलां। तांकां सांगलें की इतले हांव आशिल्लो, तुमी अनेक गजाली करताल्यो, त्यो आतां तुमकां परवडच्यो ना। आय वील बी देर ऑलवेज, बट यू हॅव टू बिहेव, यू हॅव टू परफॉर्म मोर। भंडारी समाजाच्यो वेगवेगळ्यो संघटना एकठांय हाडपाचे यत्न चल्ल्यात। विष्णू वाघान फुडाकार घेतला। सध्या होबळे आनी कळंगुटकार गट आसात। घटना दुरुस्ती करून ह्यो संघटना एकठांय हाडपाचो थाराव भंडारी समाज एकीकरणान शेनवारा घेतलो। एकीकरणाची परवरे बसका जाली। आमदार विष्णू वाघाच्या फुडारपणा खाला ही घटना दुरुस्त जातली। 31 जानेवारी मेरेन ह्यो दुरुस्ती सुचयतलो। दुरुस्त केली घटना मान्य आसल्यार संघटना एकठांय येवंक शकतल्यो म्हूण विष्णू सांगता। समाजान जी दुही निर्माण जाल्ली आहा भंडारी समाजान, ही दुही काबार करून जर सगळ्यांक एक हाडटले जाल्यार सगळ्यांनी हांगा एका विचारान मांडले की समाजाची घटना जी आहा ही दुरुस्ती करची पडटली। तशेंच समाजान जे फक्त 700 वोटींग आहा, 700 जाणांकूच वोटींग रायट आहा, हो संपूर्ण समाजातल्या प्रत्येक इच्छूक बांधवाक दिवचो पडटलो। जी एक प्रस्तावित मॉडेल कॉन्स्टिट्यूशन किंवा नमुना आदर्श घटना म्हणून जे तयार करपाचें काम दिलां, ही संपूर्ण घटना आमी पयलीं तयार करतले। ह्या घटनेन कितें कितें आसतलें तेजो हांव आज करिना, कित्याक हांवें 31 जानेवारी मेरेन घटना सुपूर्द करता म्हूण सांगल्या। ही घटना आमी संबंदीत दोनूय समित्यांक आनी 2-3 ज्यो बाकीच्यो तालुका तेंच्याय मुखार दवरतले। तातूंत कंडिशन आसतलें की ही घटना जर मान्य आसत जाल्यार सगळ्यो हें विसर्जीत जावन एक कडेन येवपा जाय आनी ह्या घटनेच्यो तरतुदी फुडें व्हरून मेंबरशीप करून इलेक्शन करपा खातीर एक समिती फुडल्या वर्सभर कार्यरत आसूं जाय। ती समिती सगळें हें करतली आनी मागीर जे कोण नवे कमिटी जी येता ताजे कडेन आपलो कार्यभार हें करतली, पूण एकूच संघटना आसतली। नवे राजकीय समीकरणात भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांक कुशीन उडयलो काय म्हूण मिडियान दोगांकूय विचारले। दोगूय म्हणटात हे बसकेन राजकीय गजाली नाशिल्ल्यो, बसका खंय फक्त भंडारी समाजाक एकठांय हाडपा पुरती आशिल्ली। आम्हाला काय आमची आता सध्या एकीकरणाचो विषय, ही बैठक आहे ती फक्त एकीकरणा संबंधी आहे। आम्ही समाजाचे एकीकरण करया, बाकीचे राजकारण नाका हांगा। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। समाज वावुरपी आनी आदलो आमदार धर्मा चोडणकाराच्या षष्ठाब्दी पुर्ती निमतान आयतारा भोवमान केलो। इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजान खासा सुवाळो जालो। कार्यावळीक केंद्रीय भलायकी आनी आयुष राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप, पंजाबचो आमदार, भारतीय सॉफ्टबॉल संघटनेचो अध्यक्ष राणा गुरमीत सिंग सोदी आनी आमदार विष्णू वाघ आशिल्लो। धर्मा चोडणकाराच्या सामाजीक वावराचो उलोवप्यांनी तोखणाय केली। या षष्ठाब्दी पूर्ती निमित्त त्यांचा गौरव करत असताना त्यांच्या स्वभावाचं वर्णन करायचं झालं तर मी एवढंच म्हणेन की फुले तोडली कळ्याही खुडल्या, उजाड केला बगीचा, तरी कुणाच्या पायी काटा होऊन रुतलो नाही, तरी कुणाच्या पायी काटा
होऊन रुतलो नाही. देठामधून जपले माझे झाडाकडचे नाते, पण आड्यामधला आंबा होऊन अवेळी पिकलो नाही, अवेळी पिकलो नाही. जे जे जगात त्यांनी गेले तातूंतल्यान ह्योच गोष्टी आमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळटात. म्हणून आजचो जो सत्कार आसा तो योग्य मनशाचो सत्कार ह्या सत्कार समितीन दवरून एक समाजाक आदर्श दोळा समोर दिल्लो आसा. धर्मराज असं ताका म्हणटात एक वेळा, सत्यान जळणारो. महाभारत के धर्म की एक खासियत है सच्चाई, सत्य, ट्रुथ. महाभारताची एवढी मोठी लढाई झाली, त्या धर्माक नरोबा कुंजराव म्हणजे पडले, पण धर्मान ते करून फरक त्या धर्मातलो ह्या धर्मात. ताचेर धर्मा चोडणकार 4 उतरां उलयलो. अतिशय सुखी जीवन जगता. सुंदर बाय, सुंदर भुरगीं, सुंदर भाव भावजयो, पुतणे पुतणी, आणि त्या पलीकडे वचून सुंदर माझे सासर. कित्याक की जावं सगळे जण रेस्पेद दिता अशें म्हणटा. केन्ना केन्ना जावं म्हणून ते फुडल्या तोंडार रेस्पेद दिता आसतले, फाटल्यान कितें करता आसतले. पण हे बाबतीन हांव खूश आसा. म्हाका जे मनशां मेळ्ळी तांच्यांनी उबारीच दिली. म्हाज्या बरोबर जे मित्र मेळ्ळे तांच्यांनी म्हाका फुडें व्हरपाचेंच काम केलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.